दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, एकलो जाणारी आपण जाणा जावंक आश येता आनी तो पुलाण एका बग्योंत मनशा लागीं बुदोवन मनशा लागीं जाणाऱ्या लागीं तो येता आनी विचारता, म्हजी जिणी अर्थ बरीतकी, म्हाका थोडे वटेन काळजान खाली खाली भोगता, सूख समाधान म्हाका ना म्हणल्यार म्हजे जिवान काय लेगी खाली 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 भोगता, म्हाका खालीत खालीत भोगता, तें काय जालें म्हणून म्हाका कळना, खाली खाली जावचें जिवान म्हूण सांगता. एम्प्टीनेस, एम्प्टी फिलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस म्हूण सांगता. देखून ते एम्प्टीनेस म्हजे हांव काड, म्हाका एम्प्टी एम्प्टी भोगता, संतोश नासल्या बरी, आनंद नासल्या बरी, कुटुंबांत म्हाका खरें नासल्या बरी, म्हाका कित्याक तें भोगता, संतोषच ना, आनंदच ना, म्हज्या जिणेंतच ना संतोश म्हणल्या बरी म्हाका भोगता, हें कित्याक अशें भोगता म्हूण तो विचारता. हें कित्याक अशें जाता म्हाका म्हज्या जिणेंत कित्याक जाता विचारता तो. देखून वो बागेवन मनीस ताका सांगता, आरे पळय तें तुवाल्याच्या वयर पळय म्हूण सांगता. थंय एक तांबडो तुवालो आसा, तांबडो तुवालो वताक आसा, एका बसचेंत तांबडो तुवालो घाला आनी त्या तांबड्या तुवाल्यांत धव्यो बियो आसात, 4-5 बियो आसात, ल्हानश्यो बियो. ती बी व्हर आनी कितें लागता उपरांत जड जाल्ल्या उपरांत म्हाका हाड म्हणटा. आनी हांव तुका सांगता, हांव तुज्या काळजांत कित्याक एम्प्टीनेस भोगता, कित्याक तुज्या काळजांत संतोश ना, उल्हास ना, खाली खाली फिलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस जिणेंत कित्याक येता म्हूण हांव तुका सांगता. आनी तुजे जिणेंत तें हट्ट आसा, तें हट्ट अशें जायचें तशें जायचें म्हणल्यार हट्ट, तूं समाधान ना, शांत समाधान ना, खाली खाली म्हूण भोगताय, शांती समाधान मोग मागीर तुज्या जिणेंत ना म्हूण भोगता. तूं तें जड करना हाड म्हाका, उपरांत हांव तुका सांगता म्हूण तो सांगता. वो तें बियें काडटा, एकच बी व्हर म्हणटा, एकच व्हरता, बी व्हरता आनी एका तें बुट्टेन घालता, चट्टेन घालता तो, आनी ताका बरी माती सारें पुराक घालून उदक घालून तें व्हड जाता. व्हड जाल्ल्या उपरांत तें हाडून तो आनी ताका ताळे हें तुवें दिल्लें बी, आनी ह्या बियांत हांव हें जड जालां म्हणटा. हें जड गी तर आतां तें व्हर आनी मार्केटीक व्हर न्हू, कोणाक जाय गी म्हणी राव, कोण कितल्या मला विचारतात पळय, विचारल्या उपरांत दिनाका, तें जड काडून घे म्हणटा. वो व्हरता तें जड व्हरून मार्केटी कडेन दवरता, थोडे जण येतात आनी विचारतात, आनी ताका थोडे 100 रुपयांक विचारतात, आनी थोडे ते 200 रुपयांक 300 रुपयांक चड म्हळ्यार 500 रुपयांक म्हणसर विचारतात. ताचे उपरांत जो फाटी येता, आडे म्हाका 500 रुपया म्हणसर विचारलें म्हूण. तर आतां एक कर, आतां 500 म्हणसर विचारला न्हय, आतां तूं तो बॉटॅनिकल म्हूण सांगल्यार ही झाडांच्या विशयांत शिकप आसलें, जाणा जाल्लें झाडांच्या विशयांत जाणा जाल्ले मनीस, आनी तांकां हें व्हर न्हू, तें जड व्हर न्हू, तांकां दाखय म्हणून. हें जड पळयलें तूं ते विज्ञानी, तें जड तें शुल्क ताका 50,000 तें जड विचारतात, 1,00,000 ते विचारतात, 10 लाखांक विचारतात, 50 लाखांक विचारतात. कित्याक म्हळ्यार तें अप्रूप वर्सांत 100 वर्सांक एकटी फुलचें जड तें 100 वर्सांक तें जड व्हड जावन एक फूल दिता, आनी त्या फुलाच्या बियान तें म्हणजे अप्रूप तें. देखून आनी फुलुल्लें जड इल्ल्योश्यो बियो ताका मेळ्ळ्यो, त्यो ताणें हाडून त्या बागेवंत मनशान बुदोवन मनशान आनी ताच्या घरा दवरल्यात, आनी तांची एक बिया आखा दिली किरला ताका पळोवंक म्हणून. आनी त्या बियेंत ताणें जड आयलां, इतल्या मोल अदीक जड 100 वर्सांक एकटीन जावचें हें फुलता तो, ओलो फुलाचो परंबळ आनी परत जाता, इतलीं फुलां जातात, मागीर तें जड मरता. पूण तितलो लोक पळोवंक येता आनी ताका टिकेट दवरल्यार आनी तितलो तांकां फायदो जाता तें बसल्यात मनशांक. आनी हें जड तूं पळय, तुज्याच घरा दवर, लोक थंय येवं दी, तुज्या जिणे करता बरी जाता म्हणटा. आनी सांगता तुजी जिणी खाली खाली म्हणटालो न्हय, मोल अदीक नांतलां, म्हजे जिणेक मोल नासले बरी म्हाका भोगता, वर्थलेस, म्हजी मोल नासली जिणे, वर्थलेस, आय एम युजलेस, वर्थलेस, आम प्रेजन ना म्हूण तुका भोगतलें, जिणेक मोल ना म्हूण भोगतलें, हें पुरा म्हजे कडेन आसलें व्यर्थ म्हूण भोगतलें तुजे कडेन. आतां त्या मोलाचें तुवें सोदून काडलें, ताचें मोल तुवें सोदून काडलें, ताचें मोल कितलें म्हूण तुवें सोदून काडलें, आतां तुका कळ्ळें ताचें मोल. त्या विज्ञानीन तुका त्या लाखांनी रुपयांक तुजें जड तें विचारलें. तशेंच त्या जडा बरी तुजी जिणी, तुवें तुजें जिवीत वरीचें ताका मोल दिल्ल्याचें, ताचें मोल गोत्त आसल्याचें, तुजें मोल कितलें गी म्हणल्यार समजणी आसल्या कडेन, ताचे लागीं तुवें येयल्यार तो तुका मोल दिता, ताचे सरचिनी वचोनाय म्हणटा. तूं म्हाका ताचे लागीं वचोंक कृपा दी म्हणटा. आनी तो मनीस हें तुवें सोदून काडचें, ताका सोदून काडचें, ताका स्वताचें मोल सोदून तुका दितल्याक सोदून काड म्हणटा.
तो मोल दितलो कोण तो देव सोमी. त्या सोम्यान मात्र तुका रसलो मनीस तुजें मोल ताका बत्ता, तुजें काळीज ताका बत्ता, तुजें अत्रेग तुजी मौल्यान ताका बत्तात. तूं खंयच्या कुटुंबान कसो व्हड जाल्लो म्हूण ताका मात्र गत कळीत आसा. तुजें मोल कोणाकच गत्तू ना, कोणाकच कळना. थोडे फावटी काजार जाता न्हवरो व्हंकले कडेन आनी तुजें व्हंकलेक खंयलें रांदच्यांत हुशार दी म्हणून विचारा तुमी. ह्या खंयलें सो तिका काल्लार लायक म्हणा म्हाका गत्तू ना म्हणून. काजार जावन 15 वर्सां जाल्यांत 20 वर्सां जाल्यांत बायलेक तिचें एक कुशेचें खालें न्हवऱ्याक अप्रूप कळीत आसचें. आनी तुजो न्हवऱ्याक वाजची सोय आसा गी, या तुज्या न्हवऱ्याक एक बरो ताळो आसा गी, हे ताका गावत्याक तो गांवची अभिलाशा गी, म्हाका गत्तू ना म्हण. तेंचे काजाराचे 25 वर्सां आनी आपयतात. आमी थोडे थोडे व्हंकले कडेन विचारता न्हवऱ्याच्या विशयान दोन सांगायचे, न्हवऱ्याचें तुका मात गत्त आसचें. देखून न्हवऱ्याच्या विशयान म्हाका इल्लें सांग म्हळ्यार कांय सांगनात. आनी व्हंकलेच्या विशयान सांग कोलो काल्लार तिका लायक कहले वस्तू हाडल्या पासन केला म्हूण सांगल्यार म्हाका गत्तू ना काले लायक गी म्हणून. 25 वर्सां जालीं सोदून देव म्हणटा देवाक तूं जाणा तुका कितें लायक रचलो तो, तुका वागयल्लो तो, तुका मोगान पोसलो तो, तुज्या भितर अंतस्करणान तुज्या भितर जिन्स घाल्लो तो, तुका काळीज दिल्लो, तुका मोण दिल्लो तो देव. ताका तुवें सोदून काडलां गी, ताका तुवें बदीक केलां गी. आयच्या वंजेलांत जेजू म्हणटा ह्या आयताराच्या वंजेलांत 17वो आयतार ह्या वंजेलांत जेजू सांगता. माथेवाच्या वंजेलांत 13 अध्याय 4.5 श्लोकान जेजू म्हणटा एकलो दिर्वें सोदून काडटा आनी तें दिर्वें ताका मेळटा. ताका येताना अचानक ते सोदून काडटा सोदून काडटा कळ्ळें दिर्वें म्हणून. दिर्वें म्हणून कळ्ळ्या क्षणां तो दोण येता आनी ते लिपयता दिर्वें लिपयता. येवन सगळें ताचें त्याग करता. ताची गायरां तो विकता आनी ताचें घर विकता. इतल्या वर्सां ताणें लायिल्लीं झाडां तें घर बांदून हाडलें, कुडशिल्लें सोबीत केल्लें घर ताणें बांदून हाडलें, रावुल्लें ते बसले बांक ते न्हिदलो मानसो खडी तो विकता. विकून तो जागो मोलाक हाडटा. तो पळयलो बदीक आसलो मोलाक हाडटा. मोलाक हाडयल्या उपरांत तांदूळ ताका बदीक मेळटा. त्या बदीकान तो व्हडलो ग्रेस्तांबेकी तोलें दिर्वें ताका मेळटा, तोलें बदीक ताका मेळटा. तें बदीक म्हणलो तो लिपयता आनी आपणाक हाडटा बदीक. देवाचें राज जेजू माथेवाच्या वंजेलांत 13 अध्याय 43 मॅथ्यू 13:44 देवाचें राज तुवें सोदून काडिचें म्हूण सांगता जेजू. देवाचें राज तें एक बदीक हा बरी म्हूण जेजू सांगता. व्हडलें बदीक तें बदीक मेळ्ळें. ह्या बदीका विशयांत नाना लिसांवां आठापून आसात. ह्या बदीक म्हळ्यार काय बदीकांत ताच्या फाटल्यान बदीक म्हळ्यार खंयलें लिसांव गी खंयलेली वॉट लेसन वी लर्न फ्रॉम द ट्रेजर ह्या बदीकांत हांव खंयली लिसांवां आमी शिकता गी म्हणून हे घडी आमी पळोवचें पडटा. देखून एकल्याक ग्रेस्त खाय एकल्याक ग्रेस्त करूंक एक बदीक मेळ्ळ्यार पुरो. तो केवलो ग्रेस्त जाता गी सांगचें नाका. तसलें व्हड थोडीं म्हणटात बदीक कालें व्हडलें म्हणून लेखचें आतां वॉट इज द ट्रेजर बिगीन दॅट तातूंत कालें व्हड जावंक जाता गी म्हूण. तें व्हड न्ही म्हूण लेखिनांतलीं जायतीं जाणां आसात. तें बदीक म्हणून लेखिनात थोडे देवाचें बदीक म्हण लेखल्यांक ते तांकां व्हडलो ग्रेस्त करता. थोडे ते बदीक म्हण लेखिनात तांकां तें ग्रेस्त करिनात. देखून आमी लेखी जाय देवाचें राज ताचें मोल कितें गी म्हूण आमी लेखीचें. देवाच्या राजाचें मोल कितें गी म्हूण आमी लेखीचें. ताका मोल कितलें गी म्हूण आमी लेखी जाय. वॅल्यूज ग्रेट मोलादीक म्हूण आमी तें लेखीचें. देवाचें राज इतलें मोलादीक म्हूण आमी लेखीचें. आनी थंय इतलें मोलाचें गी तितलें गी एकच फावटी आमी ताचें मोल कितें गी म्हूण आमी लेखी जाय. देवाचें राजाचें मोल वॅल्यू इज ग्रेट. इट इज इन्फिनीट वॅल्यू. इट्स वॅल्यू इज इन्फिनीट. तरी जायतो लोक तें आशेनांतल्या बरी अनडिझायरेबल म्हूण आशेनांतल्या बरी पळयतात. देवाचें राजाचें मोल कठीण. देवाच्या राजाचें मोल तें सांगचें नाका. मोल बांदूंक जायना जाल्यार थोडो लोक तें मोलादीक म्हूण आसी सान फ्रांस ताका तें देवाचें राज मोलादीक. सांत आंतोनी ताका देवाचें राज मोलादीक. मदर तेरेसा तिका देवाचें राज मोलादीक. देवाचें राज मोलादीक. देवाचें राज तें इतलें डिझायरेबल ती आशेता अत्रेकता देवाच्या राजाक. आनी थोड्यांक तें देवाचें राज आशेनातल्या बरी अनडिझायरेबल
म्हणल्यार बरी अनडिजायरेबल म्हणल्यार बरी देवाच्या राजाची आमकां आशा ना म्हणून देखून बदलाक दुसरे ट्रेजर्स बोदीक आमकां आसा देवाच्या राजाची आशा ना देखून मागीर काल्याची आशा दुसरें बोदीक देवाच्या राजाचें बोदीक देवाच्या राज तांकां बोदीक ती आशे ना मागीर काल्याश येतात दुसरें बोदीक ती आशा येतात दुसरें बोदीक आशा येतात अदर ट्रेजर्स आतां दुसरें बोदीक ती सोदतात आशा येतात त्या बोदिका फाटल्यान सगळीं जिणी त्या बोदिका फाटल्यान येता देखून तें बोदीक आमकां तें ग्रेस्त करता गे आमी सोदून येवचें आमी आशेलें बोदूक आमकां जिणीक ग्रेस्त करता गे आनी निमाणें आमकां शांत समाधान मायुगा मोगा मैपास आमकां दिता गे म्हणल्यार आमी पळोवन काडचें पडटा तें दुसरें बोदीक तें सोदिचें पडटा देखून वो एक कशें देखून आमी तें डिजायरेबल गी अनडिजायरेबल आमकां देवाचें राज गी म्हूण पळयचें तें आमकां ट्रेजर गी ना गी म्हूण पळयचें तें आमी सोदता गी ना गी म्हूण आमी विचारचें पडटा मोगाच्यान एकल्यान म्हाका ताचें जिवीत कशें बदललें गी म्हूण सांगलें तो देदेस्पर जावन बैल्या गांवांत गल्फांत तो हांगा आयलो कांय नातलें आनी मुखली जिणी खली भुरग्यांक पोसचें कशें हाडलें तिशीं निशेन गळुल्लें प्रतिशीन कांय ना म्हणल्यार बरी ताका सकाळ उठोवन ओलें एक 8 दीस ताका बगलें गी एक दीस ताणें करन्सी घाली आनी फोन केलें ताच्या एका इश्टाक आनी तो म्हणालो पळय तूं ये म्हणालो ताच्या बायलेन तो खंय काम करता ताच्या बायलेन तांच्या मॅनेजरा कडेन उलयलो आनी थंय आकायेक आपोवन काम दिलें ताच्या बायले हाच्या ह्या मनशाच्या इश्टाच्या बायलेन आनी वो परतून भायर गेलो आनी थंय काम करतना थंय ताका त्या पर्चेसींग डिपार्टमेंटान पावलो थंय एकलो पाकिस्तानाचो मनीस तरणाटो थंय तांचे सेल्समॅन येतालो ताची बरी वळख जाली इश्टाक जाली मागीर हे रजेच्या वेळार दोगी जाण पाकिस्तानासान वो सांगाता बसून च्या पियेताले गल्फांत आनी च्या पियेताले आनी मोगान एकामेका मोगान ते आसले तांकां तो गंगे मवती गेलें आमी काम सोडया आनी आमचे कडेन इल्लो पयसो घालया आनी हांव इतलो घालता हांव तितलो घालता हांव कोणाड इश्टा दिसान इतलो करता आनी तूं आनी आमी सांगाता पळय बिजनस करया आतां आमचो बिजनस म्हणून पळयल्यार फाटल्या थोड्या वर्सांत ताणें बिजनसार वयर येवन आतां आमचो बिजनस पळयल्यार सांगचो नाका देखून जाल्यार तो म्हणटा म्हाका तो येल्लो म्हजी आस्त बदीक तो हे पयशे म्हजे कडेन आसले पयशे म्हजी आस्त ताचे व्हडली आस्त कणयलो ताणें ती बेंजार करून म्हाका येल्ली आनी ती बेंजार करता तो म्हजे लागीं म्हणटा ही आस्त म्हाका येदोडली न्ही फादर म्हाका तो कांय गत ना तेवढो आपोवन येल्लो पळय तो म्हजो ट्रेजर तो म्हजे मोलादीक मनीस ताणें येयल्ल्यान आवाज येते म्हणून आनी दुसरो विशय काय म्हळ्यार तो बोदीक लिपयता आज जेजू म्हणटा ताच्या ह्याच्या वपारींत तो बोदीक लिपयता तो बोदीक मेळ्ळ्या तक्षण तो वयर घाण दवरिना सकडी पळोवन दी म्हणून तो बोदीक लिपयता बोदीक कुडलो तो लिपोवन दवरता आनी बोदीक लिपयता बोदीक लिपयता तो लिपयता बदलाक तो खाले म्हणटा म्हळ्यार लिपला म्हळ्यार आमी कोणें तें सोदून येजो म्हणून जेजू म्हणना तें बोदीक लिपोवन आसा तें बोदीक लिपयलां तुवें सोदून वचो म्हणून जेजूचो अर्थ न्ही तो बागार तो लिपयला म्हळ्यार बोदीक लिपयला म्हळ्यार आमी तें सोदून काडी जायत आमी डिस्कवर करजेत आमी तें लिपलें बोदीक अशें तें मेळना आमी सोदून काडटाना तो संतोश मेळटा हें बोदीक लिपलां म्हळ्यार आमी तें सोदून काडीचें लिपुल्लें आमी सोदून काडटना तें डिस्कवरी तें सोदून काडटना ताका ती आस्त राखण आसा आमकां आमी सोदून काडीचें म्हणून ती आस्त आमकां वेटिंग फॉर अस आमकां राखण आसा आमी सोदून काडीचें म्हणली आस्त ती हर एका घडयेन हर एका वखदां ती आस्त आमी सोदून काडीचें म्हणून राखण आसा आमकां राखण आसा ती आस्त आमी सोदून काडीचें म्हणून आनी तें सोदून काडल्या वेळार जावनसो आनंद उल्हास संतोश तो आटापूंक लुजो जाल्लो म्हूण तुमी सांगता मोगाच्यान ती आस्त आमी सोदून काडी जाय म्हणून ती आमकां राखण आसा आनी ती आमी सोदून काडल्यार तातूंत मेळचो संतोश उल्हास आनंद ह्या नवणेचो त्यान आमचें काळीज उल्हासान वळटा ते रितीन एमटी फिलिंग्स ऑफ एमटीनेस न्ही तें सोदून काडला आस्त बोदीक आमची तें सोदून काडल्यार मेळचो ओलो संतोश ओलो आनंद खंयच्यान तितलो मेळना तो आनंद मेळटा तो संतोश मेळटा तो उल्हास मेळटा तो आमी सोदून काडल्यार मात तो आमी सोदून काडीचें आमची बदीक आमी सोदून काडचें तें बदीक सोदून काडचें देवाचें राज सोदून काडल्यार तातूंत व्हरतो संतोश आटापून आसा म्हूण जेजू दाखयता तें देवाचें राज सोदून काडल्यार तातूंत व्हरतो संतोश आटापून आसा म्हूण
ही वपार दाखयता. देखून आमी देवाचे राज आमी सोदून काडिचे. त्या सोदून काडच्यान व्हरतो संतोष उल्हास साठाप रावता. देखून आमी ताच्या सोदनेर पडाचे. देवाचे राज आमी ह्या संवसारान सोदून काडिचे आनी देवाचे राज सोदून ते राज बांदूंक, तें येरांक दिवंक, येरांक ती हाडूंक, येरांनी सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करचे. आनी तिसरें लिसांव खालें म्हणजे आस्ते फाटल्यान हांव म्हण सांगता म्हळ्यार कोणी देवाच्या राजाची ग्रेस्तकाय सोदून काडल्यार, जिणेंत कुरपेची ग्रेस्तकाय ती सोदून काडल्यार तो अणभव फोलो कठीण गी तो खंय मेळना. पळया तुमी सांताची जिणी पळया, खंयच्या सांतांची जिणी पळया. ती सांतांची जिणीन काल म्हळ्यार तांणी सोदून काडलां त्या जिणेच्या बदीक. ती ग्रेस्तकाय, ती कुरपेची ग्रेस्तकाय, त्यो कुरपेचो आनंद महिमा ती तांणी सोदून काडला. तो अणभव तांकां कठीण वतलो गी सांगचो नाका. देखून सांत आग्नीस ताचे दोळे तो राय ताच्या लागीं ताचे सोबाय विचारतना सांत आग्नीस दोनी दोळे कोंकून आळे धर म्हण दिता. कित्याक म्हळ्यार हे कुडीचे दोळे ही कूड म्हजो आत्मा आनी कूड हांवें सोम्याक दिल्यात, म्हणजे सर्गींच्या रायाक दिल्यात, सर्गींच्या राजाक दिल्यात. देखून ही हांवें सगळें सोदून काडलां ताका. सोदून काडच्या पयलीं तूं मेळ्ळो जाल्यार हांव तुका एक वप्पाती आली तुजे काजर जावं. देखून म्हजे दोळे सोबीत म्हण तूं म्हजे काजर जाताय न्ही. हांव सेंट आग्नीस बारी सोबीत खंय ती भितर येता आनी एका प्लेटीन हाडून सुरी काडून दोनी दोळे कुंकून तितलो सुवांतो घालता, प्लेटीन घालता, हाडून ताका दिता ती. आनी पळया सांत सिसिली ती कॉयराची पात्रोन, ती कॉयरांची पात्रोन सेंट सिसिली तो एवरी सोबीत खंय ती पयल्या शेतां जेजू मरून थोड्या वर्सांनी क्रिस्तांव जाल्ली आनी तिणें सर्गींचें राज तिणें सोदून काडिल्लें. तो अणभव तिका मेळ्ळो. ल्हान फ्रायर तिका अणभव मेळ्ळो आनी तो तिका खंयल्यो उणकर्न त्यो खंयल्यो उणकर्न तिका तातूं हें करता, तेजी गुमटी खातारता आनी गुमटी खातारल्या वेळार इल्लीशी सुगुराळी मात्रा गुमटी कुडक्या जावन पडल्या. तुमी पळोव पुरो ती कालिस्तास कॅटगुम्सांत तिची इमा जाताय आनी त्या गुमटी कुडक्या जाल्यार ती कंथारां किर्तनां देवाक गायता ओगलापाची. कित्याक म्हळ्यार तिणें सर्गींचें राज सोदून काडलां. सक्कडे तिणें त्याग केला. तिका ती ग्रेस्तकाय तिका मेळ्ळ्या. देखून सगळ्यांनी तिणें त्याग केला. देखून त्याग केल्ल्या उपरांत तिका ह्या संवसाराचें कांय नाका. तितलो संतोश, तितलो वैभव, तितलो उल्हास, तितली तिका उर्बा, तोलो आनंद तिका तांचो मेळटा. देखून तूं कितें पाद्यताय फाटीमुखार करताय, फाटीमुखार पळयनासतना कुडलें तें घेवच्याक उरलें सगळें सोडूंक तूं पळय. देवाचें राज तुका इफ्टी मेळ्ळें, तें सोदून काडलें, तें बदीक सोदून काडलें. तो येता, तो रयत येता आनी सक्कडी इकता ताचें म्हणल्यार सक्कडी इकता तो, इकून तो फाटी येता आनी हें बदीक तो ही स्वातीक आनी ता स्वातेर बदीका. देखून तूं थोडे फावटी आमी फाटीमुखार करता. मागण्याच्या जिणेक घेवन तूं रेथेरेक वचोंक फाटीमुखार पळयता. कृपेची जिणी जेवंक फाटीमुखार करता. पाद्यता. देखून कित्याक तूं फाट्यताय पळय. फाटीमुखार पळयनासतना कुडलें तें घेवच्याक उरलें सगळें सोडूंक हें सगळें गिव अप करूंक तूं आशेताय, अत्रेकताय, ओलो निर्धार करताय, ओलो चॉयस करताय जाल्यार तुका आरापण आसा, व्हरतो अणभव, व्हरतो संतोश, व्हरती अभिलाशा तुका आरापण आसा. कुरपेच्या आनी कापुळीच्या जिविताची समजोनी कसलो संतोश हाडटा घेवन पळय. कुरपेच्या आनी कापुळीची जिविताची समजोणी, कुरपेचें जिवीत कालें म्हण तुका समजल्यार, कापुळीचें जिवीत हेरांक कापूळ दाखयल्यार तांदूळ मेळचो संतोश केलो म्हण तुका अर्थ जालो जाल्यार तूं कालें करताय म्हळ्यार सगळें तूं ओलो संतोश तुका हाडटा कितें तुका सांगचें नाका. कुरपेची जिणी कितें म्हणली समजोणी तुका आसल्यार ती समजोणेंत तुका संतोश हाडटा. ही सोदनां जिणेंत बदलता. ही सोदनां तूं देवाच्या राजाची सोदनां कर आनी जिणेंत सगळें सांडून हें बदीक घेवंक फुडें सरता. तो पळया गे ही सोदनां जिणेंत बदलता. आसीच्या सांप्रांत ग्रेस्त तो ताका जेजू ताका उलयल्या बरी जालो. ताणें सगळी जिणी बापायन इतलो फोर्स करता. पिटर बर्नदोने इतलो ताका फोर्स करता ताका बिजनसमॅन नंबर 1 जायचे म्हणून. तो सगळें ताच्या आंग वस्तूर काडून तो कोट काडून त्या पडकाराक दिता येवंत आसल्या आनी जिणी बदलता. सगळें सांडून हें बदीक घेवंक तो फुडें सरता. वय मोगाच्यानो
ह्या मोलादीक बदिका विशीं नियाळ करूंक आज जेजू आमकां आपयता. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव सांगता, आमच्या व्हड्डेक एकलो चड शिकुलो तरणाटो आयला. कित्याक तो सुकणीक कुटवांचें म्हणटात, तर कुटवांचें म्हणटात तितलो शिकुल्लो तो कित्याक आयला गे म्हणून. पूण कसो गेलो तो आमकां समजना. कसो तो सगळें सांडून कांय नासतना 3 जोडी वस्तू काडून वचोंक आमकां येताना. आनी ते 3 जोडी वस्तू काडून तो गेला आनी तो याजाक जाता मोगाच्यानो. आनी तो ताचे कडेन उलयल्यार तो म्हणटा हांव सकाळीं सांडून आयला. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बदीक मेळ्ळा. म्हज्या जिणेंत संतोश दिवचें जालें, काळजान संतोश उल्हास पडचें जालें, बदीक दिवचें चलो संतोश दिवचें जालें, हांव हाडून आयला म्हूण सांगता. मोग ते जेजू लागीं मोग तें सोदून काडूंक आनी तुका डिरेक्ट करूंक तें सोदून काडूंक धैर्य हेरा लागीं दी. देखून जेजू लागीं आज मागाचे आमी देवाचें राज सोदून काडूंक आनी म्हाका कृपा दी म्हूण मागाचें. सोदून काडल्या उपरांत सोदून म्हण म्हाका डिरेक्शन दी, खंय वचाचें काय करचें म्हूण म्हाका डिरेक्ट कर देवा म्हणून. त्या देवाचें राज सोदून काडूंक म्हाका डिरेक्शन दी, मार्गदर्शन दी म्हणून हांवें जेजू लागीं मागाचें. तें सोदून काडूंक धैर्य दी. ताका कठीण धैर्य जायचें. वस्तू आमी सांडूंक घात, थोड्यो संगती सांडूंक घात, ताका धैर्य जायचें. तशें जाल्यार धैर्य म्हाका दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागाचें. हे संगती सांडूंक धैर्य आनी खरेज म्हाका दी म्हूण देवा लागीं मागाचें. खरी एका दिसा तें सोदून काडूंक हांवें प्रयत्न करचें. म्हज्या मागण्यांत देवाचें उतार ज्ञान करन, देवाचें उतार नियाळ करन हांवें देवाचें राज सोदून काडचें. संतांची जिणी वाचून त्या संतांचे जिणयेंत हांव प्रेरीत जावन आमी देवाचें राज सोदून काडूंक प्रयत्न करचें. मोगाच्यानो देवाचें राज सोदून काडचें जाल्यार देवाक विधेय जायचें, देवाक आमी खाल जायचें आनी तो कितें सांगता देव सांगता तें आमी आयकपाचें. आनी ताका विधेय ओबिडियंट जाल्ल्या वेळार देव ताची वीज आमचे थंय करता. देवाच्या राजाचे सगळी देणी आमकां दिता. त्या देवाचें राज तें आमकां दिर्बें आमकां मेळटा. दिर्बें मेळचें जाल्यार देवाक आमी ओबिडियंट जावन ताणें सांगिल्लें आमी आयकचें. ताणें सांगलें आयकल्यार देवान सांगलें आयकलें पण आयकल्यार तें दिर्बें आमकां दिता. आनी देव उडास काडटा आमच्या कश्टांच्या वेळार देव उडास काडटा. आनी देव उडास काडन तें आमी खालें कश्टांत थांबळे, त्या कश्टांत आमकां देव भायर हाडटा. मोगाच्यानो कोडयाळांत एक 5 दीस जाले बरो पावस येता. सगळेंतल्यान उदक भरलां. तुमी भायर येताना तुमकां मार्गार कोलें उदक म्हणना. खंयच्या रोडार वसा उदक उसळटा अशें. कारान तुमी वसा आनी स्कुटरांनी येताना कल्या कश्टांनी येतात. ही बसांनी येता उदक तितलें वयर उसळटा हांवें पळयलें. आमी एक मागणें करूंक गेल्ले आज. वाटेन येताना मागीर आमी पयसो करना लागीं गिनता आयल्या. वाटेन येताना आमच्या खाराक आनी परत उदक मारता पळय. आनी एका व्हेकल येताना तिगे व्हेकल फास्ट वसा जाल्यार वॉशिंग खारान जी उसळ्ळ्या बरें उदक उसळटा. तोलो पावस ते तेत्ता कोडयाळान. मोगाच्यानो तल्या कश्टांत आसतनाय आवरांत बुडल्या वेळार देवान नोयेक सांगलें पळया एक व्हड एक आवर येवंक आसा. देखून तुवें तयाराय करचें. हांवें सांगलें तुवें आयकचें. तुवें व्हड एक तारून बांदिचें आनी हर एका जिन्साची हर एका जिन्साची मणसाची रूख झाडां तांतूं तुवें भरिचें. म्हळ्यार सगळें पुर्तुगालान आसता मागीर संवसाराक कांय ना. देखून परतून तुवें ती सुरू जायची. हर एक जोडी एक दोन मणसाची तुवें घालून व्हरिचें म्हणून. तेन्ना पावस नातुल्लो त्या काळार नातलो. आनी त्या जाळा पळयतना सुकी दाड पडिल्ली कितलीं वर्सां. लोकांक उदक नातलें, खावंक जेवंक समान नातलें, सारको पावस नातलो. त्या दाळा भुमी तावन दोव पडटा. भुमी दोव पडलो भुमी तावंक देव येता आनी भुमी विजयता. कोणें वीज मीत देव करता नोये खातीर. पळयत पुजा सांगता नोयेन देवान सांगलें बरीच केलें म्हणून. उत्पत्ती ग्रंथ 8 अध्याय 8 8 अध्याय पयले 1. नोयेन देवान सांगलें बरीच केलो. तो देवाक विधेय जालो म्हूण. नोये देवाक विधेय जालो, ओबिडियंट जालो. पावस 40 दीस वतलो. सगळ्या भुमीर आवर पडलें. आनी म्हयन्या फाटल्यान पाशार जालें आवर भुमी बुडोवन आसा. 1 म्हयनो जालो आवर उदक सकयल वचना. 2रो म्हयनो, 3रो म्हयनो, 4थो म्हयनो पावस वत्ता आनी तें उदक बुडतगोल वयर हाचें तारून वयर उप येता.
नोयेक सगळे जिने बरं अशें आसात गे म्हण ताका कळोंक ना तो तारबा भितर आशिल्लो ताचें तारू वयर येतालें. पूण देवान नोयेचो उडास काडलो. उदकान भरिल्ल्या वेळार म्हयन्या फाटल्यान म्हयने उदक तशेंच रावल्ल्या वेळार देवान नोयेचो उडास काडलो आनी भुमीर ताणें उस्वास पंकलो. देवान उस्वास सोडलो ताचो फू करून फुगले त्या उस्वासाक आलें उदक आनी पुरा देंवोंक सुरू जालें. देवाचें उस्वास तें वारें येताना पुरो उदक भुमीर आलें पुरा दर्याक गेलें. सगळें उदक दर्याक गेलें सगळें उदक दर्यांत आतां सगळें उदक दर्याक गेलें. धरण सुकली. देवान पंगतना त्याच्या श्वासाच्या दगीक देवाच्या श्वासाच्या दगीक सगळी भुमी सुकी जाली आनी नोयेचें थारू एका पर्वताच्या तकलेर येवन रावलें आनी उदक सुकोवन गेलें आनी एक म्हण जाते भायर सोडली ताणें. देवान नोयेचो उडास काडलो आनी भुमीर वारें ताणें धाडलें आनी उदक सुकलें. सगळें आमी थोडे फावटी घरा आमी घर पुसता थंड आसल्या क्षण आमी फॅन घालता त्या वाऱ्याक घेवन घर सुकता फॅन घालता सगळी धरण सुकोवन येता. देवान वारें धाडलें धरण सुकली आनी नोये आनी ताचें कुटाम आनी सगळ्यो म्हण जाती संवसारार भरल्यो. देव उडास करता मोगाच्यानो. देव केदार तुजो उडास करता. आरे काम ना तुका काम नासतना देदेस्वर जाला. देव तुजो उडास काडटा. केदार तुजो देव उडास काडटा. तूं आतां कठीण पिडेंत आय तुजी नंबरान देवानांत कठीण पिडा आसा. आस्पत्रेन ब्लड चॅकअप केलें ब्लड चॅक रिपोर्ट राखून आसाय रिपोर्ट हातान मेळ्ळो पळयता सगळीं नंबरां वयर डायबिटीसाची नंबरां वयर सोडल्यान डायबिटीस चड जाल्या. बीपीची नंबरां वयर गेल्यान सकयल देवानान पोर काडटा न्हय तेशेंत त्या म्हयन्यान काडटा न्हय तितलींत ह्या म्हयन्यान काडटा न्हय आज ही काडटाना ती नंबरां वयर आसात सकयल देवानान. डायबिटीस बीपीची नंबरां वयर आसात. बिलरुबिनाची नंबरां वयर आसात. कोलेस्ट्रॉल नंबरां वयर आसात. तुकाच्या दोळ्यान दुकान देंवन तितलें हांव करता म्हणजे नंबरान देवानान नेम. पूण देव तुजो उडास काडटा उडास सोद देवाक कळीत आसा. देव तुजी विधेयपण उडास पळयता उडास काडटा. तुजें विधेयपण देव तुजें विधेयपण पळयता. तुजें विधेयपण देव तेंच पळयता. देव तुजें विधेयपण पळयता आनी तुजो उडास काडटा. देव उडास काडटा तुजो देव उडास काडटा. तुवें सारकें रायट थिंग केल्लें तुवें सारकें केल्लें कलें एक आतां सारकें केल्लें तें देव पळयता आनी तुजो उडास काडटा. एकली आयली आमच्या वाड्या चित्त गुरकार म्हजी दुस्मान जाल्या. आमचो जागो तांचो जागो तिसल्यान आमचो जागो इतल्यान आनी तांकां आमचे जाग्यांतल्यान ताणें वयर एक तांचो जागो इकला चड मोला इकला आनी ती वाट बारीक म्हणून दीस रात उरता पळय आमची वयकाण निशीन घालून ताणें वाट करून दिल्या ती आमची गुरकार न्हू म्हूण. आनी अशें करून दिलां आमी ताचेर केस घाल्या आनी आतां आमचे पयलींचे आसल्या कडेन तापची आमी मेजून आमची गड घाल्ली. आमची गड येवन प्रकांड ताणें वाट करून दिल्या JCPन वाट करून दिल्या आनी चड मोलाक ताणें जागो इकल्या. पूण आमी कोर्टान केस घाली आमचे वय पाटी घालचे म्हणून देखून वर्सां जालीं मस्त वर्सांनी केस लढोवन ता कोण तांच्या आमकां आणकी ते इत्यार्थ जावना. हांव पूण म्हज्या दुयेक सैरीक आयली तांच्या घरा पुताक काजार जाल्यार आमकां आपोवना तर म्हाका म्हाका थोडवाना म्हाका आपया म्हणटा. हांवें सांगलें तें सारकें देव तुका पसंद करता. देव तुवें करचें तें सारकें ती गुरकार वय जावं दी न्हय जावं दी तुवें वचून तिका इन्विटेशन दिजें म्हणून. आनी ही मनीस पापाची आनी तिच्या त्या चेडवा सांगाता चेडवा हिच्या दुयेक काजार आनी तिका तें इन्विटेशन म्हणून तांच्या घरा गेली ती तांच्या घरा गेली आनी इन्विटेशन तिका बेल केलें भायर आयली आनी जलांत रावन भितर वचून पळयतना ती देंवन आयली. कित्याक तूं आयला हिंगा फोन येता तुज्या घरा म्हणून. ही तिचें पळोवन तिचो राग आनी पळोवन 2 मिनटां फाटी आयली. फाटी गुंता म्हणटानो तिणें फाटी घेवन व्हडलो थापाट दिलें वच म्हज्या गेटी भायर जावं म्हणून. इन्विटेशन खाण भायर उडयलें मार्गाक फाटी व्हडलो थापाट दिलें आनी वच म्हणून. मग तें थापाट काडून हांगा आयली ती थापाट काडून आयली. पूण आमी खाली गेले म्हळ्यार थापाट काडून गेले फाल्यां आनी कितें करता देखून विचाराक तूं सांग अशें जाल्लें घडीत म्हूण सांग म्हूण सांगलें. एक पंचायत की परत दवरली थापाट दिल्ल्याक.
थंय गुंडावन आनी परत हांव सगळो लोक तिच्या वाट्ट पडलो गुरकारने अशें तशें म्हणून थंय तेणी वयल्या मिटींग जावन आयलें हिच्यान खाजार जाल्लें हिच्या घरा खाजार जालें खाजारा रोसाक आमी मागण्याक गेल्ले हांव मोगाच्यान पयल्या दिसा सगळ्यांतल्यानी पावस आयला सकाळीं पावस आयला तुमकां कोत्ता डिसेंबरान पावस आयिल्लो कितलीं खाजारां पावसांत पुरा पाड जालीं सद्याच्या हर एक दिसाय पावस आयला आनी आमच्या रोसा एका दिसा मात हांवें पळयलें इतले दीस एक हप्ते देड हप्तो फकत दिसांचेर पावस आयला 4 वरांचेर 5 वरांचेर पावस येवन खर एकल्यांनी खाजारां थोड्यांनी कॅन्सल केली आनी परत कितें केली थोड्यांनी खंय पळय हॉल आसा हॉलान मेळ्ळ्या हॉलान केल्ले रोस आनी पुरा आमचे उक्त्या मैदान एक पावसाचे ते शेण ना कांय दीस मोडां आसली वय पूण आमच्या उक्त्या जनांत आंगणांत रोस एकच एक पावसाचो थेंबो रात येना सगळो ना हांवें म्हाका उडासता आयिल्लो पावस येयलो आमी गेल्ल्या आमी खंय मागड्यांक गेल्या जाल्यार मागड्यांक फाटी येता जेवणाक रावना आमी जेवणाक रावल्या खोलें बरें जेवण तांणी घरा रांदल्या खोलें बरें जेवण दे उडास काडटा तुवें सारकें केलें तें तिका दिल्लें आपयलें तुजें काम तुवें केलें तुजें कर्तव्य केलें रायट थिंग तुवें केलें रायट थिंग देव विधेयपण पळयता तुवें केलें सारकें तें पळयता तें कश्ट जाल्लें वेळी कश्ट तुका आपोवंक तिका म्हणाली हांवें कशें आपोवचें बदल ह्या म्हणून ती तोंड पळयना आमी आसूंक येता उलोवंक येता आयकना ती आयकना इत्यात करया आमकां कांय म्हण जायत इतल्या जाग्याचे आमकां एक आमचो अडे सेन्स जागो येता हांगा अडे एका सेन्साक हांगा एका सेन्सा उणें म्हळ्यार 12 लाख आसात एका सेन्साक अडे सेन्स लांबाच्या लांबच्या खातीर आमची वय आनी पुरा काडल्या तुजेर तुका जाय जाल्यार आमी दिना म्हणून सांगना उणें मन करून दिता ये बस उलय म्हळ्यार ना तुवें तेंत काडीचे तुवें दवरप आनी भितर घाल्यार मात्र म्हणून कितल्या वर्सां जावन आसलो तांचे सांजचे रेकॉर्डी सारकें आमचें ताका फाटल्यान जाय तिच्या नळी येता तिच्या फाटल्याच्यान ड्रेनेज पाड जाता म्हणून हांचो जागो दिला हांचो जागो आसा म्हणून हांचो जागो दिला हांचे मुखार तीं जाल आनी उणें जाता मागीर पळया खरी तराची पूण हिणें केल्लें सारकें तें कश्ट करूं कश्ट जाल्यार तिणें सारकें आमी करचें थोडे फावटी कश्ट हाडी कापड तिका आपोवंक कश्ट तिचे मार खावंक कश्ट तांच्या घरा वचूंक कश्ट ती पूण कितें केलें तें ह्या पुता आमी आपया म्हणून दुयेंत आपणून गेली बापूय हुशार नासलो दुयेंत आपणून गेली ती ते व्हंकलेक आपणून गेली व्हंकले मारून हांव एक मारलें पाटीक सोम्मा मारली एक तापाट दिलें खोली 5 बोटां आयल्यान तांबडी तिच्या पाटेर तुवें दिवचें रावोंक नजो रावंक न्हय जाल्यार देव उडास काडटा देव तुजी नंबरां वयर येता उडास काडटा तुवें रायट थिंग केल्ल्या वेळार देवाक विधेय जाल्ल्या वेळार आनी तुवें खरें दिवचें तें रावोंक न्हय खरें दिताय तूं दिवंक ताचाय थोड्यांक उत्तेजन दिताय थोड्यांक धैर्य दिताय थोड्यांक आदार दिताय थोड्यांक कुमोग दिताय थोड्यांक बुजोवन दिताय खरें दिवंक सुरू केलां हांवें पळय तें रावयनाका तें मुंदरसून व्हर आनी कोणाक तूं सेवा करताय कोणाक तुज्या सासूमांयची सेवा करताय मांवांची सेवा करताय शेजाऱ्यांची सेवा करताय गरजेवंताची सेवा करताय ती सेवा करची रावयनाका देव उडास काडटा तुज्या कश्टान तो उडास काडटा करूंक तुका मस्तू करचें नाकात मायन म्हाका अलेली उतरां म्हळ्यान हांव सेवा करिना हांव सेवा मांयची करिना दुवा व्हरून दी आस्त पुरा दुवेक दिला भांगार पुरा दुवांक दिला दुवा बांग पुरा आनी कापुता दिला म्हाका कांय दिवना हात तीन पळयना तिका आसून ती तेंत तें म्हणून तुवें पळयता गो तुका पळोवंक देव तुका अवकाश दिता तुवें पळयल्यार देव तुजो उडास काडटा तुजीं भुरगीं इंटरव्यूआर वताना युनिवर्सिटींत शिकताना तांचे कामाक एप्लाय करतना ती त्या घडये देव तुज्या भुरग्यांक उडास काडटा हांगा उडास काडलो नोयेस उडास काडलो ताणें कश्टांता नोये उदाक म्हयन्या फाटल्यान उदाका नोये कळना पूण देवा कळ्ळें उडास काडलो देवान उदाक जिरयलें उस्वास सोडलो तुजेर उस्वास सोडटा देव ताच्या कुरपेचो उस्वास ताच्या बोणाचो उस्वास कसो गुण करचो उस्वास तुका भलायकी दिवचो समृद्धी करचो हात धरून उखलचो घट करचो बळान भरचो तो उस्वास सर्गेंत हांव तुजेर पुंजता तो तुवें देवाक सारकें करिचें जालें करिचें तुवें दिवचें जालें खालें दिवन आसाय तें दिवन आसाचें तूं सेवा दिवची तुवें रावूं नजो लेखा कडेन बऱ्यान आसचें लोकां कडेन तुवें बरें नासचें तांचे थंय बदलावान नासल्यार थोडे फावटी आमी लोकांक थंय बदलावण करनात तुजो नवरो तिका लायकच करना कालें वचना पूण ही तो बदल नासल्यार ताचे कडेन बऱ्यान आसा शेजारी बदलूंक आयकना ती आसल्या बरी तो कोलो मोसोर झाडां खातरची ते कॅमिकलान मारचें पूण तांचे लागीं ही बऱ्या तरान आसा गूड टू दॅम गूड बऱ्या तरान आसा त्या देव तुजो उडास काडटा तुज्या भुरग्यांचो उडास काडटा वय
देखून थोडे फावटी नवरो पियेवता इम्प्रूव जायना पियोवन ताची सोयत बदलना आनी पुरपुरचें किरी करचें तो बदलूंक तो बदलाना जाल्यार तो ती मोग करता. थोडे फावटी बायल किरी दुबाव इम्प्रूव जायना ती आसल्या बरी तो पुरपुरचें जाल्यार नवरो तिका मोगान पळयता, नवरो बऱ्यान पळयता. देखून देव न्हवऱ्या खातीर त्या कुटुंबाचो भुरग्यांचो उडास काडटा. तसो स्वास पुंगता, तुजे कश्ट दोंडयता, पयस करता, कश्ट जिरयता. डोंट वरी युअर टायम इज कमींग. देव तुजेर उस्वास सोडटा आनी नोयेचेर सोडल्या बरी तुजेर तो उस्वास सोडटा आनी तुज्या गरजांक तो पावता. देव तुजेर उस्वास सोडटा आनी तुजे समस्ये ते सगळे परिहार जातात. तुजे घट्ट रावणांतले थोडे समस्ये घट्ट ना. आतां बिजनस केलो, घट्ट रावणा, बिजनस पडलो. कालें सुरू केलें तें घट्ट रावणां पडलें. काजार जिनस वयर सुरू केलें घट्ट रावणां पडली. तुजे समस्या घट्ट रावणांतले समस्ये जेजू ते नपयस करता. घट्ट रावणाचे समस्ये. हेल्थ आज बरें आसा, परतून सुरू जालें. BP चड जावंक, डायबिटीज घट्ट रावणां भलायकी, घट्ट ना भलायकी. पूण ती घट्टनातली पिडा, घट्ट रावंक सोडनातली भलायकी ती जेजू डिजेपेर नांच करता. सोमयांक तूं उडास करचो देव तो. सोमी तुजो उडास करचो देव तो, तुजो उडास करता तो आनी तुजेर ताचो स्वास मोगाचो, तुका सांबाळचो, तुका बुजोवचो, तुका आदार दिवचो, तुका गूण करचो स्वास तुजेर सोडता. वय उत्पत्ती ग्रंथात जेनेसीस 8:1 उत्पत्ती 8:1 श्लोक पयलो श्लोक. हांवें हेरांक दिवचें तें दिजें रावोन वचो, हेरांची सेवा करची ती करीचे. तूं म्हज्या जिविताचो स्वास सोड सोमया, म्हज्या जिविताचेर तुजो स्वास सोड आनी म्हाका बळादीक कर. आनी म्हजे समस्ये चलतात ते रिसीड, ते उदक देंवोन दर्या गेल्ल्या बरी. सर म्हजी पिडा दर्या वचोन दी, सर म्हजे कश्ट परिहार जावन दी, सर म्हजी भलायकी पिडा आसली पयस जावन दी, सर म्हजे दुस्मान पयस जावन दीत आनी म्हजे समाधानाचो स्वास म्हजेर सोड, मोगाचो मैपाचो बुजवणेचो स्वास म्हजेर सोड म्हणून मागया. आनी देवाचें राज तें आमी सोदून काडल्या वेळार, अशें देवाच्या राजांत आमी सोदून काडून ते हेरांक दिल्ल्या वेळार तातूंत मेळचो आनंद, तो वैभव ते सोदून काडल्या वेळार, देवाचें राज सोदून काडल्या वेळार ते आमकां ओल्या कुरपेन भरता, ओलो संतोश हाडटा. ते आमचे सस्ताक जिवान बदलता, आनंदान, कुरपेन, संतोशान भरता. तसलें देवाचें राज सोदून काडचें भाग आमकां सोमेस्तान दिवन दी. तें दिर्वें आमचें जावन दी. आमेन.